हरि ओं श्री हरिगुरुभ्यो नमः। कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। एकोऽपि अनन्तनाम्ने च एकोऽपि अनन्तरूपिणे एको न द्वितये तुभ्यं सर्वान्तरात्मने नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमस्मरणात् भवेत्। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। श्री देवेन्द्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमः। श्री सुधीन्द्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमः। श्री संयमीन्द्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमः. पैर्चे पंत विष्णू सहस्रनामांतू 150 नामाचे अर्थ सांगून जाला. पुनर्वसवे नमः तै तर जल्लले तेचे आत्ता उपेंद्रो वामनः प्रांशुः अमोघः शुचिरूर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः. उपेंद्राय नमः, वामनाय नमः, प्रांशवे नमः, अमोघाय नमः, शुचये नमः, ऊर्जिताय नमः, अतीन्द्राय नमः, संग्रहाय नमः, सर्गाय नमः, धृतात्मने नमः, नियमाय नमः, यमाय नमः. इति नामस्ते श्लोकांतो तशीची 156 155 नाव जल्लात. उपेंद्राय नमः 156 नामते तशीची उपेंद्राय नमः. उप मळरी लग्गी मुणेत कोण लग्गिस्तो इंद्राय नमः. उप इंद्राय नमः. इंद्रालो लक्चोची, इंद्रालो प्रीती चोची. आता आमगेल कन्नडकाक उपनयन म्हणटाची. कन्नडकाक म्हळ्यार दोळ्याक समीप जावन सोचे अन्नेक एक एक्स्ट्रा म्हणून म्हळें येता तशी उपनयन. उप इंद्र अन्नेक इंद्र म्हळें अर्थ हांगा इंद्राक उप. आतां उपवास म्हळ्यार देवाल खातीर आमी उपासू म्हण धरताची. उपास म्हळ्यार निजावन अर्थ कसले म्हळ्यार खाण जेवण सोण आसची म्हणलेले उपास न्हय. खाण जेवण सोण मनान खाल्ल्यार ते उपास म्हणून घेना जाल्यार उपवसती इति उपवासः. देवा लागीं आमी आसचे. देवा लागीं वचून आमकां बसा जातवे ना. देव काही अस म्हणून आमकां वतना तशें जाल्यार उपवसती कोणाल लागीं वचून बसका देवा लागीं कशें बसचें म्हळ्यार आमगेले 11 इंद्रिय म्हळ्यार 10 पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय आनीक मन हे 11 इंद्रिय देवा लागीं आसून घेवन म्हळ्यार दोळो कानू स्पर्श शब्द रूप रस गंध हे पुरय ताजी ज्ञानेंद्रिय ते तन्मात्रे समीत म्हळ्यार आमी देवालेची विशयांतू लीन करून घेवचे. आमगेले ज्ञानेंद्रियाक दोळ देवाक पळोवचे, कानान ते दुसचे दिसा देवाल काणी आयकुची, मनान देवाक ग्रहण करचे, देवाल विशय आयकून घेवचे, मनन करून घेवचे. तशीची कानान देवाल विशय आयकुचे, तोंडान देवाल विशय सांगचे. तशी प्रति एक देवालांतू आमी तल्लीन जावचे खातीर उपवसती म्हणचे देवाल लागीं आसचे आमी म्हणचे. तेची नाही नतल्यार दोळ आमी देवस्थाना बसून देवा पळयताची मन खंयकी वता तेवूय प्रयोजन ना. हे 11 इंद्रिय हतोटी दवरून घेवन निग्रह दवरून घेवन देवा लागीं आमी आसच्या 11 उपासू म्हणून म्हणचे. तशी 11 इंद्रिय आमगेले कंट्रोलांत आसूं ते दुसरे दिसू वरलेले दिसूय आसूं जाल्यार ते दुसरे दीस आमी उपास म्हण धरला केन्ना की त्या वेळार देवाले चिंतन सतत जावन आमगेले मनांतू आसूं म्हणून सांगून तशी हांगा उप इंद्र म्हणचे. उप म्हळ्यार समीप म्हणलें कोणाले लग्गी. देवेंद्राक तो भारी लग्गीचो. इत्याक म्हळ्यार देवेंद्रान कसल कश्ट येतना दैत्यांगेल वटू युद्ध जावच्या जातना देवेंद्रान वचून ब्रह्माले सांगचे. ब्रह्मान देवेंद्रा कश्ट म्हणून सांगून देवाले वचून सांगचे. आमी पळयताची बलीन देवेंद्रा सोलसायतन जेवो प्रति हिरण्यकशिपून देवतेंक बाद दितन जेवो प्रति पंता ब्रह्माले तांणी वचून सांगले. ब्रह्मान वचून देवाले सांगले जेवो देवाक मनांतू देवाक ब्रह्मान आपयले देव दिसलो. हे पुरे आमी प्रति पुराणा काणीन तो पळयताची. त्या वेळाक देव इंद्राक सहाय करता.
इत्याक म्हळ्यार इंद्र तागेले प्रितीच जलल दिकुनू लगेच म्हळ्यार प्रिती जाना केन्नाय लगेच मना लग्गी हृदया लग्गी उतरा लग्गी पुराय अशें कोण म्हळ्यार प्रितीचे सुरवे आमकां कोणाला विशय येवचो आमगेले प्रितीचे कोण आसा तांगेले विशय येवचो मनान तुवें तशीची आमगेले हृदयाक येयला कोण लग्गी आसा तांगेले विशय आमी सांगचे उलोवचे सकडी तशें हांगा देवाक इंद्र प्रितीच्यो दिकुनू केन्नाय तो इंद्रा लग्गी आसून इंद्राक तर आसता तशें खंयचे वेळाक ताका कश्ट येता खंयचे वेळाक इंद्र देवाल उडगास करता दैत्याल बाद काडू जायना नशी त्या वेळाक देव येवन इंद्राक तो सहाय करता तशें जावन उप इंद्र म्हणजे मांत्र न्ही प्रति मन्वंतरांतूय इंद्र बदला म्हणजे जाता म्हळ्यार ब्रह्माक 432 कोटी वर्ष फल्ले म्हणून सांगला तागेले सकाळी आमगेले पळय सकाळचे स दुखून सांजे 7 12 घंटे वेळ आस पळय ते ब्रह्माले आयुमानांतू आमगेले 432 कोटी वर्ष जाता ब्रह्मा एक 12 घंटो जाता मात्र फल्ली जात सकाळची वेळ जाता मात्र तितले भितरी 14 मनू आळसून जाता देश म्हळ्यार जगत्य मन्वंतर म्हणटा 14 मनू पयर सांगला हांव मनूंक गेले नांव पुरय तशी ते 14 आत्ता वैवस्वत मन्वंतर म्हणटाचे आमी तशी 14 मनून आळसून जाता 7 मन्वंतरात ते आनी 7 मनू येवचे आसाची ह्या ब्रह्माले ह्या दिसा फाल्यांतू ह्या दिसा सकाळचे 12 घंट्यांतू आनी 7 मनू जेवका प्रति मन्वंतराक एक इंद्र जावन वता त्या लेकर ब्रह्माला आयुश्यांत कितले इंद्र जावन वताचे पळय तशी प्रति मन्वंतरा एकलो इंद्र बदलावण जाता म्हणजे रे त्या प्रति इंद्राकय भारी प्रितीच जावन देव रक्षण करता तशें जावन ताका उप इंद्र म्हणटाचे मांत्र न्ही उप म्हळ्यार इंद्रालो भाव धाकलो म्हूण येता बलीक निग्रह करच्याक वामन अवतार घेवन येतना कश्यप दितीले पट्टान तो जन्मलो दिकून इंद्रूय कश्यप दितीलो पूत 12 आदित्यांतूल दिकून ताका उप इंद्र म्हणचे वामन अवताराक तशें हांगा उप इंद्र म्हूण येता वामन अवतार घेवन येयले दिकून उपेंद्राय नमः उपेंद्र तुका नमन म्हूण तशीच उपेंद्रो वामनः वामनाय नमः वामनाय म्हण वाम म्हळ्यार कुब्ज देहाचो म्हणून तो वामन अवतार घेवन येता तागेले देह कुब्ज सान एक वटुरूपार येयलो तो भारी चंदू तशें जावन ताका वामन म्हूण नांव दवरलेलें वामनाय नमः जेवो वाम म्हळ्यार आमी म्हणटा पळय वाम अन्यक भाग दावे भाग विरोध भाग म्हूण सांगून वाम म्हळ्यार विरोधी जन कोणाक देवा विरोधी जन तांकां नहा धांवडायतलो म्हणून वामनू म्हळ्यार देवाले विरोधी जन कोण दैत्य तांकां केन्नाय दैत्यांक दमन करून सज्जनांक रक्षण करतलो देखून ताका वामनू म्हूण येता मात्र न्ही वाम म्हळ्यार भारी चंदू म्हणजे खातीर ताका वामन म्हूण येता तशीच बली म्हळ्यार एक अहंकारी दैत्याक दमन करचे खातीर कुब्ज रुपार येयलो तशें जावन तो वामनू मात्र न्ही वा म्हळ्यार ज्ञान म्हणून घेता अम म्हळ्यार अज्ञान म्हणून घेता तशी न म्हळ्यार नयती ज्ञान अज्ञान दोन्ही म्हळ्यार खंयचे एक जिवाक त्या जिवान एक शरीर घेवन येतना तो कसो करता म्हळ्यार तांगेली योग्यतानुसार म्हळ्यार पूर्वकर्माचे फलाचे आधारार ते जीव एक योग्यता देवाले मागून घेवन येता त्या योग्यतेक अनुसार जावन तांकां ज्ञान दिवचे की अज्ञान पळय आमी पळयताचे पुराय जनाक ज्ञानच म्हणना लोकांत अज्ञानी जन चड आसताचे तशें हे ज्ञानी जन उणे अज्ञानी जन चड इतनिमती तांगेली योग्यता तांणी पूर्व जन्मांत केलेले कर्मफलाच्या आधारार त्या जिवाक खंयचें शरीर दिला देवान त्या शरिरांत तूं कितली ज्ञान अर्जन कोरयेत कितली ज्ञान पावन घेवेत अर्जन म्हळ्यार ज्ञानार्जन करचें अर्जन म्हळ्यार तांगेली योग्यतानुसार ज्ञान तांकां मेळचें त्या जिवाचे योग्यतेक समजावन तांकां ज्ञान दिवचे की जेव्हा ते शरीर अज्ञानी जातकी म्हळ्यार निर्धार करचे देव दिकून ताका वामनाय नमः वामनः म्हणचे व अम नयती ज्ञान अज्ञान दितलो तशें जावन ताका वामनाय नमः वामनो म्हूण येता तशीच प्रांशवे नमः उपेंद्रो वामनः प्रांशुः प्रांशवे नमः प्र म्हळ्यार केन्नाय प्रमुख श्रेष्ठ
अंशु म्हळ्यार किरण श्रेष्ठ जावन किरण आशिल्लो म्हळ्यार श्रेष्ठ उजवाडू आशिल्लो देखून खंयचे ते श्रेष्ठ उजवाडू ज्ञान म्हणलेले एक उजवाडूची ज्ञानाचो उजवाडू दिल्लले वेद व्यासांक नमस्कार म्हणून एक भजन आसा ज्ञान म्हणलेले एक उजवाडूची अज्ञान म्हणलेले केन्नाय अंधकारो तशी ज्ञान म्हणलेले उजवाडू दितलो देवू श्रेष्ठ जावन आशिल्ले ज्ञान म्हणलेले किरण तागेले आस उजवाड तागेले आस देखून तो प्रांशु तशीची प्रांशु म्हळ्यार एकदम व्हड शरीर म्हण सांगून म्हणली म्हणजे ताका प्रांशवे म्हूण नांव प्रांशु म्हूण नांव वामन अवतारान थंय मेळ्ळा म्हण आमी लेखूं येता इताका म्हळ्यार वामन अति खुबज शरिराचो आशिल्लो बलिंद्राक सोलवाच खातीर तो व्हड शरिराचो त्रिविक्रम जावन जत्त पळतो त्रिविक्रम जावन 3 हेज्यान सगळेची एक हेज्यान ब्रह्मांड एक हेज्यान आकाश आमी पळयताची मागीर हेज्यो दवरू जागो ना म्हूण म्हणटना बलिंद्र तागेले माथे दिता ते माथ्यार पांय दवरून तो बलिंद्रा पाताळा पेटून पाताळा तो तागेले अधीन करून घेता 3 हेज्या भितर सगळे ब्रह्मांड तागेले जाल्ले म्हूण सांगून आमी वामन अवतारा काणयेन तूं पळयताची पळय तशी प्रांशु म्हळ्यार अति व्हड शरिराचो म्हूण लेखल्यार खुबज जावन आशिल्ले वामन रुपार येवन त्रिविक्रम रूप धारण करून बली म्हळ्यार दैत्याक नाश केल्लो देव देखून तो प्रांशु म्हणून घेतले तसले प्रांशु म्हळ्यार देवा तुका नमन प्रांशवे नमः अमोघाय नमः अमोघः न मोघः व्यर्थशील कर्म तागेले कसले ना खंय आमगेले पळय व्यर्थ कर्म इताका म्हळ्यार कोणा उपकार आसचे ना आमी आमकां उपकार करून घेतावे तेवूय ना आमकां आमी उपकार करून घेवचे म्हळ्यार विंगड कसले न्ही ओ ते आमी मस्त करताचे आमगेले उपकारा खातीर आमी मस्त कर्म करताचे म्हण लेखले तेवूय न्ही आमी आमकां उपकार करून घेवचे म्हळ्यार ज्ञानार्जन करून घेवन कळ्ळें जीवन सार्थक करून घेवचें आत्मा उद्धार करून घेवच्याक आमकां आमी उपकार करून घेवन तेवूय आमी करनाचे व्यर्थ जावन दीस जाता आमगेलो उठाचे जेवचे खावचे काम करचे आमगे ना आमकां सगळो दीस काम आमी कर्म करतर आसताचे म्हळ्यार ते कर्म न्ही देवान सांगिल्लें नियत कर्मव माडू कुरु भुंक्ष्वच कर्म निजम नियतम नियत कर्मव माडू म्हळ्यार विहित कर्मಗಳನ್ನು ಮಾಡು विहित आणि नियत म्हणून म्हणा कसं आमकां खंयचे एक वर्ण तो देवान जन्माक घाल्ला आतां खंयचे एक आश्रमांत आमी आसची खंयचे एक म्हणणे वर्ण म्हळ्यार पुरे जनाक वता ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हे 4 वर्ण देवान सृष्टी करलेले जाती नाही आमी ते जाती रूप दिलेलं ताका जाती नाहीये वर्ण तशीची ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास म्हळेले 4 आश्रम देवान हे कसले गुणा कर्म स्वभावाक समजावन 4 वर्ण केलेले देवान हे भगवद्गीतेन थंय सांगला तशी येतर आसता देवालय सृष्टी आमी पुरे कळे ब्राह्मणोस्य अमासीत हे पुरे अंतू येता पुरुष सूक्तांतू बाहु राजन्य कृतः उरु यदस्य तद्वैश्यः शूद्रो पद्भ्याभिजायत म्हणून देवाला अंगा दुखूनची विंगड विंगड भागा दुखून आईल तांनी म्हणली कुडले पय्या दुखून आईल म्हणले निकृष्ट म्हणणे देवाला पय्याक आमी सुरवे नमस्कार घालच्यो देवाला तोंड मागीर पळोवका म्हणून सांगून आसा म्हणून शूद्र निकृष्ट जातीचे म्हणणे तांगेले कर्माक समजावन जाती पद्दती म्हणून केल्ले कळ्ळें एक समाजांतू 4 नमूने असल जन असल्यार मात्र समाज उद्धार जाता पळय ब्राह्मण ज्ञान दिवच्याक म्हूण म्हळें एक ब्राह्मण वर्ण केल्ली म्हूण जाल्यार एक क्षत्रियान ते पालन कोरका नानातले राज्य कथे जाता म्हूण सांगून ते ब्राह्मणांकय रक्षण कोरका धर्मूय रक्षण कोरका असं एक काम मस्त बाहुबल कोणा आसा तांकां क्षत्रिय म्हूण केलें तांकां हें काम दिल्लें देवान ते जाल्यार तितले ब्राह्मणान वेद असल पुरे शिकयतना क्षत्रियान पालन करतना तांगेले पोट भरच्याक असल की कोरका पळय ते समची रट्ट्या त्राणशील जन जावकाची तांकां वैश्य म्हणून केल्ले मागीर इतली करतना तांगेले सेवे खातीर एक जनाक पुराय जनाक माती गट्टेस्त म्हूण सांगू जायना ज्ञान करूं जाता ज्ञान अर्जन करूं जाता म्हूण सांगू जायना जाल्यार देहांत मस्त तांकां गटाय आसता श्रमीक जन आसता तसल जनांक शूद्र म्हूण केल्ले शिवाय ते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जाती न्ही देवान जाती पद्दती करनी वर्णमांत्र केल्लेले देवान आमी ते जाती पद्दती म्हूण करून तांणी निकृश्ट आमी श्रेष्ठ ना जन्मना जायते जंतुः कर्मणा जायते द्विजः
आम्ही जलरी तशी ब्राह्मण म्हण म्हणलेला नम्माल पट्टांतो जाऊन ब्राह्मण जाती घेऊन येईलरी आम्ही त्या ब्राह्मण कर्म कसलस ते करणी म्हण जलर आम्ही शूद्राक समान जाताची तशी ब्राह्मणांगेल कर्म कसले म्हण म्हणल्यारी सांगला ते स्वाध्याय प्रवचन दान दिवचे दान घेवचे हे पुरे ब्राह्मणांगेले वर्णाक सांगिले पुरे कर्म षटकर्मी म्हण म्हणताचे यज्ञ याजन करचे त्या करणानशी आम्ही आमकां कुशशील तेन्ना उठाचे कुशशील खावचे अपक्ष अपेय पुरे खावचे तशें म्हणजे आमी खंयचे ब्राह्मण जातीन तू म्हळ्यार ब्राह्मण वर्णान तू येऊनय आम्ही कोणाल की एक कर्म करता म्हणजे वर्णान ब्राह्मणश्च पुरो कर्मान ब्राह्मण जायना तो ब्राह्मण आशिल्लो कशें म्हळ्यार कर्मानय ब्राह्मण जावका वर्णान न्हय कर्मणा जायते द्विजः म्हण म्हणला तशें जावन ब्राह्मण म्हण सांगून घेवका जाल्यार ताणें ब्राह्मण कर्म पालन करका आमकां ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट दिला देवानी ताका म्हळ्यार तशें जावन श्रेष्ठ म्हण म्हणला आतां पळय BA शिकिल्ल्याक न्ही CA शिकिल्ल्याक कितली चड उण आसता तशी ब्राह्मणांक न्ही वर्लेल वर्णाचे आसतले आसता म्हणले कुळ्ळे आम्ही श्रेष्ठ तांणी निकृष्ट तर जीवन दोग जणय करताची BA शिकलोय करता CA शिकलोय करता तांगेल जीवन पद्दतीक चड उण आसता तशीची जातीन तुय ह्या वर्णान तुय तशीची ब्राह्मण म्हणलेले जीवना पद्दतीक न्ही शूद्रांगेल जीवना पद्दतीक चड उण आसता म्हणले कुळ्ळे तो श्रेष्ठ वा निकृष्ट म्हणणे आमगेल धर्म पालन केले सांगला ना शूद्रांक केवल नामजप केला पुरो म्हणून ब्राह्मणान केवल नामजप केला पावना ब्राह्मणान ते षटकर्म करू का शूद्राक केवल नामजपान तो देवा पावच्या पुरो तागेल कर्म ताणें चंद करून देवाले नामस्मरण तो खंयचे खावे तर खंयचे पिवे कसले कोरेत ताणें ताका ते निषिद्ध नाही ब्राह्मणांक निषिद्ध ताणें निषिद्ध जाल्लेले आशिल्ले कसले काय आहार खावन पिवन ताणें ताका कुशीशील तशें जीवन केलें रे तो वर्ण पद्दतीन तो मात्र तो ब्राह्मण जाल्लो वरलेल्यान तो मिंगड वर्णाचो जाल्लो जेवो तशीची मोघ व्यर्थ नाशिल्ले एक कसले जन्मुखी कर्मुकी देवाल तशें जावन ताका अमोघाय नमः म्हण म्हणटात तशीच भगवद्गीतेन तो देवान सांगला नेहाबी क्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते म्हण नेहाबी क्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते आमी देवाल खातीर कसले एक सान काम केलें रे तें व्यर्थ म्हण जायना एक साने जो आमी देवाल तिकड दवरला रे तो व्यर्थ जायना आनीक हेज्यो दवरया म्हण सांगून आमकां दिसता तशी देवाले खातीर म्हण सांगून आमी स्वल्प त्याग केले रे जिवनांत तेवाय देव घेता श्रेष्ठ अनेक जन्मान तो आमकां ताजे पशी वैर कसले की जेवचे तसले एक जन्म दिता देव शिवाय आमी कसं की केल्ले व्यर्थ जाल्ले लौकिक विद्ये पुरे व्यर्थ लौकिक जावन कसले कितले व्हड काम केलें रे अनेक जन्मान आमगे लोटू येना जाल्यार रे देवाल खातीर आमी कसले करताची देवान आमकां कसं एक विधी निषेधात्मक जावन आशिल्लें कर्म सांगला की ते आमी निस्पृह जावन करताच की ते आमगे लोट अनेक जन्मांतूय येता तशीच देव खंयचे अवतार घेवन येता न्ही जन्मकर्मच मे दिव्यम एवं वेती यो न तत्वतः म्हण सांगून आस पळय देवाले जन्मकर्म व्यर्थ नाही म्हणून सांगून पुरा जना गोत आसता तशी व्यर्थ नाही आशिल्ले व्यर्थ जायना अशी कसलकी एक अवतार घेवन येवन ते अवताराचे उद्देश परिपूर्ण करून वचे परमात्मा दिकून तागेल केदनाय तो केदनाय न मोगह अमोगह जाल्यार आमी जन्म घेवन येताची आमकां कसले आयलीचे म्हणून गोत ना हांग घेवन आमी करची कर्म पुराय व्यर्थ कर्माची खंयचे एक सार्थक कर्म ना तशें जावन आमी केदनाय मोग जीवन आमगेले सांगचास न्हय अर्जुनाक तू कुशशील तशी हे व्यवस्थित जावन आशिल्ले एक चक्रांत आमी समजावन चलना नातला रे कृष्ण सांगता एवं प्रवर्तितम चक्रम त्या चक्रांत सम रितीर आमी चलनी म्हूण जाल्यार रे मोगह समोगह तो तागेल जीवन व्यर्थ इंद्रिया रामो तागेल कुश प्रकार जीवन करतलो इंद्रियाचे विशय संगान सुख भोगतलो तागेल जीवन केदनाय व्यर्थ म्हूण सांगता तो तशी मागीर शुचये नमः शुची म्हण म्हळ्यार एक निर्मल जावन आशिल्ले शुद्ध जावन आशिल्ले चैतन्य परमात्माला देखून ताका शुचये नमः म्हणचे परमात्मा केदनाय निर्मल शुद्ध म्हण म्हणटाची निर्दोष गुणपरिपूर्ण म्हण म्हणटाचे आमी कळवा आमी नाल्ल्यार मांत्र नाल्ल्यार निर्मल म्हण जाल्यार मनांत बाह्य शुद्धी जाल्यार आमगेले आंतरीक जावन आमी शुद्ध सनाची जाल्यार परिपूर्ण शुद्ध म्हळ्यार परमात्मा
निर्मल स्वरूपी म्हळ्यार परमात्मो ताका कोणाला वयर द्वेश ना इतक म्हळ्यार प्रकृतीच्या अधीना ना तो आमकां द्वेश असूया हे पुरे भोर नसता मोह अमान अभिमान अभिमान मान असल्यार व्हड न्ही दुरभिमानय आसता हे पुरे आमगेले प्रकृतीचे कारण जावन प्रकृती सहज जावन आसूचे ते सात्विक राजसिक तामसिक गुणाक आमी अधीन जावन आशिल्ले देखून आमकां हे आमी अशी पुरे आमगेलें स्वरूप आसता जाल्यार परमात्मो ते गुणाक अतीत जावन आसूं ताका निर्गुण म्हूण म्हणटा ताका ते सात्विक राजसिक तामसिक गुणाचे कसले ना इतक म्हूण म्हळ्यार ते तीन गुण प्रकृतीच्या अधीन प्रकृती तागेले अधीन जावन आसा तशी परमात्मा या तीन गुणाचे कसले बाद ना नतील देखून निर्मल जावन आशिल्लो शुद्ध जावन आशिल्लो चेतनामय जावन आशिल्लो म्हूण म्हणटा ताका तशें तो शुचाये नमः देव केदनाय उज्ज्यावरी म्हूण आतां उज्ज्यांत पळय कसले व्हरून घाले कंची चिक्कोल आसल्यार उज्ज्यांक घाले भस्म जावन जेतना खाली एक गोबर जालो एकलेक तांतू भितर ते घालचे पयशे पुढे कसं की नरकू घाल्ला चिक्कोल घाल्ला तो गोबर चिक्कोल म्हणसवे ना कितलेचे गंधाराक कूड घाल्ला रे गंधाराक कूड घाल्ल्यार जेवचेची गोबोरू विंगड खंयचेराक कूड घाल्ल्यार जाता म्हणटना खंयचे चिक्कोल आशिल्लो लासून वतना ते शुद्ध जाता तशे देव उज्ज्यावरी म्हण तेच पळय उदक वारे पुरे कलुशीत जाता जाल्यार हे उज्ज केदनाय कलुशीत जायना म्हण म्हणटाच आमी तशी अपवित्रः वा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचिः पळय देवाक शुचये नमः म्हणी ताका म्हणचे म्हण म्हळ्यार अपवित्रो वा आमी अपवित्र जावन आसोची पवित्र जावन आसोची तशीच सर्वावस्थां गतोपि वा खंयचे अवस्थेर आसोची आमी जाल्यार कोण त्या वेळाक पुंडरीकाक्षाक स्मरण करतकी ताका कसं म्हणटाचे स बाह्याभ्यंतर शुची खंयचो चांडाल जावो खंयचो कसलो जावो तो देवाल नामस्मरण नित्य करतो म्हण जाल्यार तो शुचीची केदनाय तो शुद्धची म्हणून घेता नित्य निरंतर जावन देवाल नामस्मरण तोंडान आमी करू पुरोचे मनान येवका तोंडान करनातल्यार मनान येवका तोंडान आमी कसले म्हूण मन खंय खंय उगूंत म्हणजे रे आमी एक नमने खूप मंडुकशी बेबको पळय वटर 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 म्हणटा ताका कसले म्हणटा ताका गोतना तशें आमी कशें की देवाल नामस्मरण तोंडान करत आसता मनांत कितले की सकट चिक्कोल आसता म्हण जाल्यार ते नामस्मरण करून कसले प्रयोजन ना जाल्यार ह्या स्मरेत पुंडरीकाक्षम म्हणले कुडले देवाल नाम काडले कुडले तो बाह्याभ्यंतर शुची म्हण म्हणल्यार त्या देवाल नांव काडटना जिबेन काडटना मनांतूनय देवाल उडगास येवका तशें तो बाह्याभ्यंतर शुची जवो शुचये नमः ऊर्जिताय नमः ऊर्जित म्हण म्हळ्यार येत्तर अभिवृद्धी ताका पुरे ऊर्जित म्हणटाचे कोण ताका शरण येतकी देवाक ते शरण येयल जनाक उद्धार करून ते शरिरांत आशिल्ले जिवात्माक मोक्ष मेळले अति येत्तराची स्थिती दितलो परमात्मो म्हण मोक्ष मेळले स्थितीक पशी उंच स्थिती विंगड खंयचे ना मोक्ष मेळले कसं म्हणटाचे अंतिम स्थिती ती ताजे नंतर वापस पुनर्जन्म म्हण ना ताजे पशी व्हड पदवी म्हण म्हणयना तशें कोण देवा म्हण सांगून ताका शरण येतकी तांकां उद्धार करून आत्मोद्धारा वाट दाखोवन तांकां मोक्ष मेळिल्ली पदवी दितलो तशें जावन तो ऊर्जित म्हण अभिवृद्धी ऊर्जिताय नमः अभिवृद्धी दितल देवा तुका नमन म्हण सांगून तशी इत्याक म्हण म्हळ्यार सर्व विशयांतू परिपूर्ण जावन आशिल्लो परमात्मा ताका मात्र ती पूर्णता म्हळ्यार एक सिद्धी दिवच्याक जत्ता मोक्ष म्हळ्यार एक पूर्ण विषय ते सिद्धी दिवका जाल्यार तो परिपूर्ण जावन आसुका तशें जावन मोक्ष म्हळ्यार एक सिद्धी दितलो परमात्मा तुका नमन ऊर्जिताय नमः अतींद्राय नमः अति इंद्रः इंद्राक मिक्वललो इंद्राकची इंद्राले पशी चड जावन आशिल्लो म्हण म्हणल्यार इंद्राले पशी होडू खंयचे विशयांत देहान वेने प्रति विशयांत इंद्राकय मिरवून आशिल्लो जेवो इंद्राकय अधीन करून घेवन आशिल्लो देखून ताका अति इंद्रः म्हणचे तशी इत्याक पळय इंद्र ऐश्वर्यवंत म्हण जाल्यार परमात्मान ताका ऐश्वर्य दिलेलें आमी पळयताची इंद्राक गर्व येतना ताणें दुर्वासाक
दुर्वासान दिलेलं वैजयंती मालकान उडे आम्ही लक्ष्मी कल्याण समुद्र मतना वेळार पळिला नवी ही काणी त्या वेळाक दुर्वासाक शाप दित तू खंयचे विशयान तू खंयचे कीर्तीन खंयचे ऐश्वर्यान तुका खंयचे अधिकारान तुका मद येयला की त्या पुरे संपत्ती तुगेलो नाश जावो म्हूण सांगून तशी ताका नाश तागेल्या संपत्ती पुरे नाश जात पडे जाल्यार परमात्मा अति इंद्र इंद्राल पशी वयरच्यो ताका म्हूण म्हळ्यार दाखयत नाही क्रोध अभिमान दुरहंकारो कसले देवाक ना तो केन्नाय भरलेलो कळसुशी परिपूर्ण गुणाचो तशें हांव न्हू इंद्र ऐश्वर्य म्हूण जाल्यार तागेल्या पशी अगणित ऐश्वर्य सुचे परमात्मालेक इंद्र धर्मपालक म्हूण जाल्यार श्रेष्ठ धर्मपालक परमात्मो तशी शाश्वत कीर्ती इंद्राल कीर्तीक पूण तत्वळी पळय कीर्तीक च्युती येता जाल्यार परमात्माल कीर्ती केन्नाय च्युती येना शाश्वत जावन कीर्ती सुचो यशस्स सुचो परमात्मो अप्रेमित संपत्तु खंयचे संपत्त म्हळ्यार दुड्ड मान्य ज्ञान वीर्य वैराग्य असल पुरे संपत्त परिपूर्ण जावन सुचे कोणाले म्हळ्यार परमात्मालेक ज्ञान तशी अतिशय ज्ञान सुचे परमात्मालेक मात्र न्ही मोक्ष मेळ्ळेलो कसो की एक स्थिती मेळूक वैराग्य कारण जाता तो देव विरागी तशी परमात्मालेक आसूचे गुण ते कसले इंद्राले ना तशें हांव न्हू अति इंद्र इंद्राकय मिकून घेवन आशिल्लो तसलो परमात्मा जीव जाल्यार देखून ताका अति इंद्र म्हूण म्हणचे तशीच कृष्णावतार आमी पळयताचे कृष्णावतारान तूं इंद्राक अहंकार आसता इंद्र कसले म्हूण म्हळ्यार पुराय गोपालक इंद्रान पावसो दिल्लेलो देखून गायक जाय जाल्यार समृद्ध बेळे जेवचे तशें जावन आमी वर्स इंद्राक पूज करचे म्हूण सांगून आसता त्या वेळार कृष्णान सांगचे आसा कसं न्ही हरी सर्वोत्तम तत्व कृष्ण तांकां दाखोवन दिता गोपालकांक कसले म्हूण म्हळ्यार इंद्रान पावसो दिवनासच्या पुरो इंद्राक कसल्याक आराधन कोरका आमकां हे गोवर्धन पर्वत इंद्राल पशी चड म्हणटा तो आमकां पर्वतान रक्षण करचें पर्वता तप्पलांत आमगेले पुरे जाग सुचो कसले वायट जेन्ना अशें पळोवचें आमकां पर्वतान तशें हांव इंद्रा कसले आमी इंद्राल अहंकार नाश करचे खातीर परमात्मान गोवर्धन पर्वत श्रेष्ठ आमी गोवर्धनाल आराधन करका गोवर्धन रूपार रब्बून आराधन घेता कोण परमात्मुची श्री कृष्णूची आराधन घेता पर्वतान तूं अंतर्यामी जावन तोच सुचो म्हळ्यार देवाल सृश्टीन तूं खंयचेय श्रेष्ठ न्हय खंयचेय निकृश्ट न्हय कोणाय आपण श्रेष्ठ म्हणून ना म्हूण सांगून आनी इंद्राल ते गोवर्धन पर्वता पूज आपणान घेवचे जाल्यार इंद्राक दिसता कसले म्हळ्यार तांणी गोवर्धन पर्वताक पूज करताची म्हूण म्हणटना इंद्रान तागेल्या अहंकारान 7 दीस पर्यंत 1 लाख पावस तो घालता इंद्र त्या वेळार त्याच गोवर्धन पर्वत किरांगुली बट्टारी दोरन घेवन परमात्मो सगळे गोपालकांक ते 7 दीस पर्यंत आश्रय दिता निरंतर पावस दिवन इंद्र चलवता ताका कळटा कृष्ण सामान्य न्ही कृष्णूची तोच परमात्मा म्हूण ताका कळटा परमात्मा कृष्ण जावन अवतार घेवन आयलो कृष्णाक शरण येयलो तो कृष्णाले ताणें क्षम मागली इंद्रान तसल इंद्राक गोवर्धन पर्वत उबारून दवरून घेवन ते इंद्राले अहंकार नाश केलेलो देव देखून ताका अति इंद्र म्हूण म्हणचे तशीच संग्रहाय नमः म्हूण म्हळ्यार कसले संग्रह करतलो सम्यक ग्रहती पुराय तो संग्रह करून घेतलो कसले कालस्वरूपी जावन प्रलय कालारी पुराय जीवांक सूक्ष्म रूपारी तागेल गर्भांतो हिरण्य अंड स्वरूपी जावन हिरण्य गर्भू जावन तो संग्रह करून घेतलो तशें जावन ताका संग्रहाय नमः म्हूण म्हणचे तशीच सर्वनाश करतलो ते नाश आमकां दिसचे ते नाश केला म्हणून जाल्यार तितली जिवांकय तागेले उदरांत प्रलया कालांत पावस अडोन की समर्थक अग्नी पावसू कंचकी रुपारी जल प्रलय अग्नी प्रलय जावन सकळी सर्व सृष्टी नाश करता जाल्यार ते आमकां दिसता कसले सर्व सृष्टी नाश जाली म्हण जाल्यार नाश जावची न्ही ती तागेल्यागी आसता संग्रह रुपारी सर्व जिवांक धारण करून घेतल परमात्मा देखून ताका संग्रहाय नमः म्हणजे तशी अतींद्र संग्रह सर्गो सर्गाय नमः सर्ग म्हळ्यार सृष्टी कई सर्ग म्हणटाची सर्ग स्रज म्हळ्यार स्रज धातू सृष्टी म्हळ्यार अर्थ येता सर्व जीवांक सर्व चराचर पुराय वस्तू सकल चराचर वस्तू म्हणटा पळय जगत आसूचो तो सर्व सृष्टी करतलो परमात्मा देखून ताका सर्गाय नमः म्हणजे तशीच सर्ग म्हण म्हळ्यार विसर्जन म्हण म्हणले अर्थ येता सर्वनाश करतलो
प्रलय कालांतू सर्व लय करतलो तोचे दिकून सर्ग म्हण म्हळ्यार विसर्जन म्हण म्हळ्यार अर्थ येता दिकून तो सर्गाय नमः सर्ग तो बाई इथे म्हळ्यार तो सृष्टी करतलो केलेल सृष्टीक लय करतलो तशीची सृज त्याग म्हण म्हळ्यार अर्थ येता तो परमात्मू त्यागरूपी तो तागेले भक्तांक उद्धार करच्याक सर्व त्याग करतलो परमात्मो तो तशें जावन सूर्य चंद्रादी देवांक सृष्टी करून तांगेल अंतर्यामी जावन राबून सूर्य चंद्रादी म्हळ्यार सूर्याक आनी चंद्रामान न्हय चंद्र आदी जावन पुराय देव देवतेंक तशीची चराचर जगत्यांक सकळजना सृष्टी करून तक ते सर्ग म्हळ्यार एक शब्दाक विश्वकर्ता म्हळ्यार एक शब्दूय पर्याय जावन अर्थ येता तशी विश्वकर्ता म्हणून सांगून नाव घेतलें परमात्मा सर्गाय नमः तुका नमन धृतात्मने नमः धृत आत्मः धृतात्मः धृत आत्मः स्वयं तक्का तो धारण करून घेतलो आम्ही पुरे कशी म्हळ्यार आमकां धारण करून घेवचे परमात्मान आमकां सृष्टी करची परमात्मान धृत आत्मः म्हळ्यार तक्का तो धारक शक्ती परमात्मू आमकां पुरे जन धारक शक्ती कोण परमात्मा जाल्यार स्वयं तागेले धारण ताणें करून घेवचें ताका जाय आशिल्ले तेन्ना ताणें अवतार घेवन येवचे ताका जाय आशिल्ले तेन्ना ताणें तो अवतार समाप्त करून घेवचे हे पुरे परमात्माक शक्तीशील दिकून ताका धृत आत्मः म्हण म्हणटाची आमकां पुरे कसले विभूती महिम म्हणना खंयची केलो विभूती पुरुष म्हण आसाची तांगेले कसल की एक महिम तांकां आसता जाल्यार ते देवाल कारुण्यान देवाले सेव करलेले देवाले ध्यान केलेले देवाले जप तप केलेले देवाले देवाक निष्ठेरी श्रद्धेरी भक्तीरी अनुष्ठान केलेले एक योग्यतेन देवान तांकां दिवची शक्ती ती विभूती स्वयं विभूती तांकां ना स्वयं विभूती असूची कोणाक म्हळ्यार परमात्माक मात्र तशी हांगा जगत्यार विभूती पुरुष म्हूण आमी कोणाक गुर्तिसिताची तांकां पुरे ते शक्ती दिलेले परमात्मान तशी स्वयं विभूती आशिल्लो म्हळ्यार स्वयं स्वंत महिमा आशिल्लो परमात्मा दिकून ताका धृत आत्मः म्हण म्हणटाची मात्र न्हय तागेले श्रेष्ठतेक तागेले पदवीक तागेले प्रतिविशयाक कारणय तोच परमात्मा आमकां कसले मेळ्ळी जाल्यार एक पदवी एक श्रेष्ठता एक योग्यता एक मान कसले मेळ्ळी म्हूण जाल्यार आमगेले निमती मेळ्ळेले म्हण आमी लेखताची ना देवाक मन आशिल्ले देखून आमकां तें मान दिवयलें ताजे खातीर म्हणचें मान अपमानांत आमी एक लेख सुकयतात म्हळ्यार देव तागेले मनान आमकां जगत्यान तो मान दिवयता तशी एक पंत आमकां अपमान जाता तेदन आमी देवान कसं की आमगेली चुकी जाली आमकां तशी देवान अपमान करयली म्हूण लेख आशिल्लें मान अपमान सम जावन कोण काण घेता तो आमगेलो भक्तो म्हूण सांगून भक्ती योगान तो परमात्मान सांगला तशी जाय आशिल्ले तेन्ना स्वयं प्रकट जातलो सर्व धारण करून घेतलो सर्व धारण मात्र न्ही आमगेले शरिरांत परमात्मा एक बिंबरूपी जावन राबून पंच इंद्रिय पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय सप्त धातु 360 आमगेले शरिरांत अस्ति हड्ड तशीची 72,000 नरनाडी अंत भितर चैतन्य रूपी जावन आशिल्लो परमात्मा तो सगळे शरीर आमगेले धारण करून घेतिलो परमात्मा तो एक शरीर वे आमगेले एक शरीरान तितलेस एक शरीर वे कितली सकडी सृष्टीन तूं आस पळय त्या पुरे धारण करून घेवची शक्तीशील परमात्माक दिकून ताका धृत आत्मने नमः म्हूण म्हणटाची तशी नियमाय नमः धृतात्मा नियमो यमः नियमाय नमः म्हण कसले नियमन करतलो नियमन म्हळ्यार अशी चोलका तशी चोलका म्हण एक नियम करून दितलो म्हण म्हळ्यार सगळेची 14 भुवन म्हणटाचे आमी म्हळ्यार 14 लोकसूचे ब्रह्मांडाचे महासृष्टीकर्त्र जावन घेवन लोकपालक जावन नाशिल्लो इंद्र मात्र लोकपालक इतरे देवते आसाची इंद्रादी देवतेंक सृष्टी करून घेवन तशीची सर्व प्रजा जनांक ताणी सृष्टी केलेले प्रजा जनांक तांगेले कर्माक म्हळ्यार पूर्व कर्माक अनुसार जावन
ताणे एक जन्म दिवचे आसा म्हळ्यार आमगेले आतां आमी एक ब्राह्मण जावन जन्म आयल्याचें म्हणजे आमगेले श्रेष्ठत कसले ना आमगेले पूर्व कर्माक आधार जावन आमकां एक शरीर मेळ्ळें खंयचे ते ब्राह्मण जावन आसचे पुरो वेश जावन आसचे पुरो क्षत्रीय जावन आसचे पुरो शूद्र जावन आसचे पुरो नानातले खंयचे तिर्यक येवन तूं जन्मा येवन आसचे पुरोची नानातले मस्त श्रेष्ठ साधन करून खंयचे वैरचे हाजे मनुष्य पशी वैरचे कसं की सिद्धी जालेले तसले येवन ते येवच्या पुरोचे हाका पुरे कसलें म्हळ्यार कारण आमगेले कर्मफलाची आधार जावन आसा तशी खंयची जिवांक तांगेल कर्मफलाक योग्यतेक अनुसार जावन ताण एक जन्म म्हळ्यार शरीर दिवन त्या शरिरां भितर खंयचे वर्णांत तें शरीर येयला तेंचे खंयचे आश्रमांत तें शरीर आसा ते आश्रमोचित जावन आसूचे वर्णोचित जावन आसूचे कर्म कोरका हें धर्म म्हळ्यार अमकेच शी कर्म कोरका म्हूण सांगून धर्म पालन कशी करचें म्हूण सांगून एक नियमन करतलो तू ब्राह्मण जावन जन्म आयला तू अशी चोलका तू शूद्र जावन जन्म आयला तुका अशी चल्ल्यार पुरो कळ्ळें तू क्षत्रियांगेल धर्म यो म्हूण सांगून ते धर्म म्हळ्यार कसले म्हूण तांगेले वर्णोचित आश्रमोचित जावन आशिल्ले धर्म तांणी पालन करच्याक तांकां नियमन करतलो आमी मात्र देवाल नियमाकय मिकून आमकां खुशी आशिल्ली तशी आमी करतात तशें जावन देव आमकां शिक्षा दिता शिक्षा म्हळ्यार कसलें शिक्षण म्हणचे ताका आमी इलेक्ट आमकां देवान शिक्षा दिली शिक्षा न्ही ताजे निमते आमी शिकूका कसं की आमगेली चुकी जाला तशें जावन देवान आमकां शिकयला आनी आमी कसले चुकी करूं नज म्हूण एक धर्म शिक्षण म्हणजे धर्म शिक्षणा खातीर आमी विधी निषेधात्मक धर्मा दुखून केन्ना च्यूत जाताची तेन्ना आमकां शिक्षण दिवचे खातीर आमकां खंयची एक रुपार कश्ट दिता तो हे शिक्षा दिता म्हूण लेखून नज आमकां शिक्षण दिता रस देव म्हूण सांगून लेखूका तशें मात्र न्ही नियमा म्हळ्यार अष्टांग योग म्हूण सांगून आसा अष्टांग योगान तो यम नियमा म्हूण आसा ते नियम कसले म्हळ्यार शौच शुचित्व आंतरिकय बाह्य तशी तप तुष्टी म्हळ्यार तृप्ती स्वाध्याय अर्चन म्हळ्यार पूजन हे पुरे नियमांत येता अष्टांग योगाचे यम म्हळ्यार नियंत्रण करून घेवचें इंद्रिय नियंत्रण करून घेवन हे नियम कोरका आमी हे अष्टांग योगान तो येता असल नियम तो तागेले अवतारान तो करून दाखयत न्हय पुरे आतां आमी कृष्णा अवतार पळयताची ताणें कसले करनी ताका कृष्णा अवतार ताका संध्यावंदन कोरका म्हण आशिल्लें अग्निहोत्र कोरका म्हण आशिल्लें परमात्मा नव्हतो जाल्यार पळय नारदान तो तितली बायलांक गेलो कशी पळोवचें येता म्हण म्हणटा आमी तें वाजिताच पळय भागवतान तो एका घरांत तो अग्निहोत्र करत आसता एका घरांत तो त्या वेळार संध्यावंदने बसला एका घरांत वतन थंय तो नावच्या चमकला कृष्ण एका घरांत तो मंत्रींक गेलो आंतरीक चर्चा करत रस एका घरांत तो राणील वटस एक घरांत तागेले चेडूं आलवटू खेळटरस हे पुरे पळयता म्हणटना धर्म पालन करून तो दाखयता देव तो स्वयं परमात्मो जाल्यार अवतार घेवन येता तो धर्म पालन करून दाखयता इत्याक म्हणून यद्यदाचरति श्रेष्ठ तदेव इतरे जनाः म्हूण सांगून गीतेंत परमात्मान सांगला श्रेष्ठ जनान केल्लें पळोवन बरलेल्या जनान शिकची तशी देव मेळनाशिल्ल्या स्थितीन तसल्यार तांणी स्नान संध्यावंदन जप तप देवाल पूजा पुरे करतरच ताची शरीर स्थितीतले काळ आमकां देव मेळ्ळा म्हूण सांगून तांणी ते राबयनाची तांकां पळयतना आमी लेखताचे आमी करका तांणी करता पळय तितले व्हड योगी जावन आशिल्ले जन तांणी कसं एक नियम दवरून घेवन जीवन तांणी करतरसाचे आमी आमगेल्या जिवनाक कसं एक नियम दवरून घेवन चोलका म्हूण म्हळ्यार यद्यदाचरति श्रेष्ठ तदेव इतरे जनाः इतर जन म्हळ्यार आमी ते कोण श्रेष्ठ कसं आचरण तशें घरान तो मालगड्यान चंद्रितीर चल्ल्यार दाखले तांकां पळोवन चलता मागीर केलो प्रारब्ध आसता कसले करूचें ना जाल्यार सादारण कशी म्हळ्यार अन्नान चलले तशें पुतान चलचें अन्नाक पळोवन घेवन तशीच पुरे कडेन तेचे जाता तशें अन्नान चंद्रितीर चलका अन्नान संध्यावंदन केल्यार मुंजी जेवचे पयशे फुडें ते चेडूं एक ताटीचे पुट घेवन अन्ना लोट बसता मागीर मुंजी तर ताका करका म्हूण कळटा आनू करना म्हूण जाल्यार मुंजी जाल्यार 4 दीस भट मामान येवचे तितले काळ ते न्हिदा दोळ्यांत उठान बसून करता पांय दुखून भट मामा येना म्हळ्यार खुशी जावन गट्टी न्हिदत थंय आवसय सांगा न्ही म्हळ्यार ते चेडूं निमगीत आनू करना म्हाका कसलें सांगू कर म्हूण सांगता तूं म्हूण निमगीत न्हू ते चेडूं तशें कोण कसले नियम छंद करून पालन करता की ते घरान तूं धाकले मालगड्यांक पळोवन ते नियम पालन करूं
शिकतात. तशें परमात्मा प्रती अवतार घेवन येतना हे सर्व नियम तो करून दाखयता, सर्व धर्म पालन करून दाखयता. रामावतार जावो, कृष्णावतार जावो, कळ्ळें, खंयचे अवतार घेवन येवं तो परमात्मो आमी पळयतात. ताणें पुराय सर्व कसं की एक धर्म म्हणलेले ताणें जगत्या पालन करून दाखयलें. इथे म्हणटा रामान अशी चल्ला, कृष्ण अशी चल्ला. आमी तशें सांचेरडो हांकां रामाल कृष्णाल काणी सांगची आशिल्ली फुडें. आतां आमी कसं की एक कार्टून घालून ताजेर जरा बसयताचे, राम कसो म्हणून वतना, कृष्ण कसो म्हणून वतना, त्या कार्टुना वरी तांगेलें तोंड जाता स्वल्प काळान. तशीच यमाय नमः, यमा म्हळ्यार सांगलें ना, यमा म्हळ्यार नियंत्रण करचें. हांगा देव थंय नियमन करता. नियमाय नमः हांगा ते नियमन केल्लेल्या जिवाकय त्या नियमा प्रकार चलता की ना म्हणून सांगून नियंत्रण करता. यमाय नमः जिवांक तांगेल योग्यतेक समजावन जन्म दिता, तो शरीर दिता. ताजे नंतर जनन दुखून मरण पर्यंत तांणी ते धर्म म्हळ्यार नियमन करचें, नियंत्रण करचें म्हणून म्हळ्यार तांणी ते खंयची एक जन्मांत खंयची एक शरीर घेवन आयल्यांचे पळय ताका समजावन तांणी जीवन कर का म्हूण म्हणलें. ताका शरणें आमी त्या वेळार आमी खंय एक जिवनांत तूं चुकल्यार आमगेल्या मनाक आमगेल्या ज्ञानाक तूं चुकला म्हूण म्हणलेलो विशय कळिता हाडोन तो आमगेलें जीवन सम करून आमकां वचपाक प्रेरण दिता परमात्मा. ताका शरणें मात्र आमी ते कोण देवाक शरण येता की तांकां वायट वाट्टे वचचें सोडना. कसले वायट केल्यार ते वायट म्हणून आमगेले मनाक कळिता हाडता तो ते दैवी गुण म्हणचे. ते आसुरी प्रवृत्ती केल्यार आमी खंय एक कडेन फुडले आमगेल्या मनांत येता आमी केल्लेली चुकी म्हणून ते कोण सांगता म्हळ्यार परमात्मा. त्या रितीर आमकां जीवन करच्याक नियंत्रण करता देखून ताका यमाय नमः म्हूण म्हणचें. तशी वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः. वेद्याय नमः, वैद्याय नमः, सदा योगिने नमः, वीरघ्ने नमः, माधवाय नमः, मधवे नमः, अतीन्द्रियाय नमः, महामायाय नमः, महोत्साहाय नमः, महाबलाय नमः. वेद्याय नमः, वेद्य म्हळ्यार सर्वैः अपि वेदितुं शक्यः. जन्म आयली नंतर तांती मनुष्य जावन जन्म आयली नंतर सर्वैरपि वेदितुं शक्यः. आमी मनुष्य जावन जन्म येत आमी कसलो समाज खंयच्याचे ज्ञान घेवका म्हळ्यार आमी देवाल सर्वैः अपि पुराय जनांनी वेदितुं शक्यः ताका अर्थ करून घेवका म्हळ्यार देवाल यथार्थ ज्ञान पावका, देवाल विशय आमकां कळका. तशें ताका वेद्याय नमः म्हणचें. वाजीत जाल्यार देवाल विशय वाची अर्थ करून घेत जाल्यार देवाक अर्थ करून घे. कसले खातीर तूं जन्म आयलो, तूं कोण, तुका न्ही देवा कसलो संबंद ह्यो अर्थ करून घेवचे खातीर आमकां मनुष्य जीवन दिलें. मागीर आमी हांगा लोकांक तशें का जाल्यार जिविके खातीर कसले की आमी करता पळय त्या करता ताजे वट्टू कसले खायना अशें जेवना अशें देवू म्हूण बसच्याक जायना न्हू आमकां म्हळ्यार ना जिविके जाय जाल्यार करे ताजे वट्टू आमकां कसलें जिवनाक घाललें तें परमात्मान उद्देश कसले तसले परमात्माने आमकां कसलो संबंद थोडोपणी अर्थ करून घेवका. आनी एक जन्मांत थोडे चड अर्थ करून घेवका. मागीर एक आमकां तसलो एक जन्म मेळटा, एकांत जीवन मेळची की त्या जन्मांत देवाले विशय आलोचना करची तसली शक्ती मेळची की कसले की श्रीमाता नाम घे हे कृष्ण सांगता पळय कोणेय कसले चांग कर्म करून ಸ್ವಲ್ಪ योगभ्रष्ट जाल्यारय तांकां आनी एक जन्मांत थंय दुखून मुखार वचची तसली योग्यता मेळटा म्हणून भगवद्गीतेन तो सांगता. तांणी श्रीमता नाम घे हे म्हळ्यार श्रीमंत दुड्ड आशिल्ल्या घरांत म्हूण न्हय, प्रती विशयांत श्रीमंतीक आशिल्ल्या घरांत ज्ञानश्च पुरो, दुड्डश्च पुरो, योग्यतेश्च पुरो, खंयचे एक संपत म्हणून घेता पळय ते संपत परिपूर्ण जावन आशिल्ल्या घरांत तांणी जन्मा येताची थंय दुखून तांगेली साधना मुंदरसून वताची म्हूण सांगून कृष्ण सांगता भगवद्गीतेन तो जवो वेद्याय नमः सर्व सृष्टींक सृष्टीनय अर्थ करून घेवका जालो तशें तो वेद्य. तशीच आमी जन्म आयलींची कसा खातीर जन्म आयलींची आनी आमगेलें मरण जाता जाल्यार आमी जन्म दुखून मरणा भितर कसले आमी शिकून घेवका आशिल्लें म्हणून आसता पळय ते तो परमात्मा, परमात्माक शिकून घेवका तशें तो वेद्य म्हूण सांगून जाल्यार पळय तो आमगेले देहांत तो सुर आनी आसुरी गुण आसा म्हणल्यार दैवी गुण आनी
आसुरी गुण ते आसुरी गुण आशिल जनाक कोणाला तो आसुरी गुण चढ असं तांकां परमात्मो वेद्य नाही अर्थू जायना तो दैवी गुण आशिल जनाकय तांकां अर्थू जाता म्हण म्हळ्यार परिपूर्ण जावन अर्थू जायना तो म्हणटाना परमात्मा कसले म्हण म्हळ्यार कोणाच्यानय ज्ञानी म्हणलेल जनाच्यानय परिपूर्ण जावन तो अशीची म्हण सांगू जायना नतील तो तशें जावन अप्रमेय म्हणले ताका तशी वेद्याय नमः आम्ही अर्थ करून घेवं काजलो मनुष्य शरीर घेवन येत तरी कसं कती रायलीची आमकां कोण हाडलेले तो कोण म्हण सांगून अर्थ करून घेवं काजलो आमकां ताका कसलो संबंध म्हण म्हळें अर्थ करून घेवं काजलो परमात्मा दिकून ताका वेद्याय नमः म्हणचे वैद्याय नमः विद्याम अधीते वा वेत्तिः विद्याम अधीते वेत्ति वा म्हळ्यार सकल विद्या अध्ययन केल्लो कळ्ळलो ज्ञानी जिकून ताका वैद्य म्हणचे सकल विद्ये म्हण म्हळ्यार कसले 64 म्हण लेखले 64 विद्ये म्हण लेख्या कृष्णावतारांत तेतून तो 64 विद्ये संदीपनी आश्रमांत 64 दिवस राबून शिकिलो तशें जाल्यार 64 विद्ये म्हण लेखले 64 विद्ये सकल विद्या कळ्ळलो सकल ज्ञान आशिल्लो परमात्मा दिकून ताका वैद्य म्हण म्हणचे जेवो ताका आमी भवरोग सद्वैद्य म्हण म्हणच्याची भवरोग म्हळ्यार कसले म्हण म्हळ्यार अज्ञान एक व्हड भवरोग अंगाक शरीराक न्ही कांय न जेवचे मनाक कांय न जेव ताका पुरे भवरोग म्हणाचे भवरोग म्हळ्यार कसले म्हण खंयचे रोगा निमती आमी परमात्मा लागीं वचनाच पळय खंयची बाधका निमती आमी परमात्मा अर्थ करून घेवचे प्रयत्न करनाच पळय ताका भवरोग म्हणचे खंयची विशयू आमकां देवाल तिकड वच्चा सोणा पळय हे भवरोग ताका तसल्यार सामान्य एक शब्द म्हळ्यार अज्ञान भवरोग म्हळ्यार अज्ञान ज्ञान ताजे वखद त्या कोणाक अज्ञान म्हणलेल भवरोग आसकी तांकां ज्ञान म्हणलेल वखद दिवन ते अज्ञान नाश करतलो परमात्मा दिकून ताका वैद्याय नमः वैद्य म्हळ्यार साधारण आमकां अर्थ कसले म्हळ्यार वखद दितलो डॉक्टर वैद्य म्हळ्यार वा भवरोगा वखद दितलो डॉक्टर परमात्मा आमगेल भवरोगा अज्ञान म्हणलेल रोगा वखद दितलो यो मागीर आदि व्याधी पुरे आमगेल पूर्व सांगली नवे पूर्वजन्म कृतं पापम व्याधी रूपेण पीडिता एक शरीराक कसले व्याधी येयली म्हणजे पूर्वजन्माचे कसले की पापा निमते आमकां ती व्याधी येयली मनाक कसले दुखी ताका आदी म्हणचे हे आदी आनी व्याधी पूर्वजन्म कृतं पापम आमगेल कसले की पूर्वांत जन्म जन्मांतरांत केलेले पापाची बाध ही पुरे जाल्यार ही हक्काय देवानाची आमकां ते व्याधी दुखून ताजे खातीर हे श्लोक म्हण का म्हणचे वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधुः ते दुख्खा दुखून पुरे सोडोन घेवन मधु म्हळ्यार आनंद दितलो म्हण थंय अर्थ येता पळय तशें न्हू कसले कांय न जलागी ना विष्णू सहस्रनाम वाजिले प्रति श्लोका एक अर्थ आसा त्या अर्था निमती आमकां प्रति एक विष्णू सहस्रनामान प्रति एक नामान आमकां कसं की मेळ का आशिल्लें मेळ नमत्ता कांय न जेवचें नज म्हण सगळो दीस वेद्य वैद्य सदायोगी म्हणका तें म्हणल्यार कांय न जायना महावराहाय नमः म्हण म्हळ्यार भूंय मेळटा हे पुरे आमकां विष्णू सहस्रनामाचें फल जाल्यार नित्य म्हणटर असले पुराय फल मेळटा न्हय ते एका खातीर आशे एक जागे आशे वच्चे जेवो स्थानदाय नमः म्हणटा आमकां एक स्थानमान किर्ती मेळटा म्हण ताजे आशे वच्चे पशी सगळे विष्णू सहस्रनाम म्हणल्यार काम हा काम कृतकांत म्हण म्हणलें आमकां एक स्थाना आशी हें काम एक भुंयची आशी हे पुरे काम ते चांगवे आमकां नजवे आमकां गोतना परमात्मा मात्र गोत आसा तशें जावन ते कसल चांग नाही ना तिला आश आसा ती काम हा ती आशी नाश करता तशें जावन प्रति एक श्लोक म्हणटना आमकां प्रयोजन आसा देखून सगळे विष्णू सहस्रनाम एक पंत एक दीस पठण केल्यार दिसा एक पंत ताजे पुरे बरेपण आमकां मेळटा जेवो अज्ञान म्हणलेले भवरोग नाश करून ज्ञान म्हणलेले वखद दिवन घेवन अज्ञान नाश करतलो तसलो परमात्मा देखून ताका वैद्य म्हणचे तशी सदा योगिने नमः सदा योग योग म्हळ्यार कसले योग म्हळ्यार सांगले संबंध आमकां देवाले पावोवचे देवाक न्ही आमकां वट्ट करचे भक्ती योग ज्ञान योग कर्मयोग हें पुरे भगवद्गीतेन देवान सांगले ध्यान नाम जप स्वाध्याय प्रवचन हें पुरे योगाची
या पुरे योगा निमते आम्ही खाई वचे परमात्मा लेक द्रव्य यज्ञश्च पुरो कसलेश्च पुरो हे योग तांत भितर मुख्य जावन आसचे भक्ती कर्म आणि ज्ञान योग म्हणून म्हणले या भक्ती कर्म ज्ञान योगाकय एका एक संबंधच पडे ज्ञान योग म्हणून म्हणलेले एक सेंटर म्हणून लेकला थंय आम्ही वचून पावका जाल्यार भक्ती आनी कर्म आमकां थंय पावयता ज्ञानाक इतक म्हणून म्हळ्यार त्या वाजिल्यार भगवद्गीतेन तू कर्म म्हणटना निष्काम जावन केलेले कर्मा निमते आमकां ज्ञान मेळचें म्हणस भक्ती म्हणून म्हळ्यार निष्काम कर्मीक मात्र देवाला वैर भक्ती सुचे परस्पर संबंध स कर्म योगा जेवो भक्ती योगा जेवो ज्ञान योगा जेवो एक जाग्याक ती आता तिरुपती बेट्टारी देवा वचून पावका जाल्यार एक पाया वाटेन वच्ची चोण वच्ची वाटस एक कारार वच्ची वाटस म्हणजे तशीची कर्मयोग भक्ती योग त्या वचून ते आमकां ज्ञान योग म्हळ्यार परमात्मा पळोवचे कडेन मेळटा म्हण सांगून आमी लेखो येता तशी सदा योगिने नमः योग म्हळ्यार संबंध देवाल वटू आमकां संबंध मेळचे तशी जेवा देवाक न्ही आमकां ओट आमकां देवाले ओर्न पावोवचे ओट्ट करचे तसले देव कसं वाट आसा ती दाखयतलो तो आचे देखून ताका सदा योगिने महा म्हणजे परमात्माल संबंध जीवात्माल वटू केन्नाय आसता आमकां मात्र गोतना देखून आमी आमकां देवाल वटू संबंध स्किना म्हण लेखताची द्वा सुपर्णा सयुजा सयुक्ता म्हण सांगून भागवतान तो सांगला म्हणले पळय म्हळ्यार एक वृक्षांत दोन्ही पक्ष बैसून असताची तांतू एक परमात्मो एक जीवात्मक म्हणटाना जीवात्मा आनी परमात्मा संबंध स म्हणजे एक वृक्षांत असताची म्हळ्यार एक शरिरांत असताची तांतू जीवात्मो कर्म त्या फल वृक्षार जाल्यार फल खाता म्हळ्यार आमगेले कर्म फल जाल्यार तो भागून घेवन येता म्हळ्यार ताका क्षय आस नाश आस जाल्यार तो परमात्मो म्हणलेले पक्षी आनी एक पक्षी कसलेय खायना नातले रे दष्टपुष्ट जावन भांगरा वर्णाची जावन आसता खंय ती तो कोण म्हळ्यार ते फल खातल पक्षी पळोवन बसतके म्हळ्यार जीवान तागेल कर्म फल भोगतना ते भोगचे पळोवन घेतल कोण परमात्मो ते शरीर आशिल्ले जीवात्मान ते शरीरा संबंध रूपी जावन आशिल्ले कसं कर्म फल खावका ते पळोवन घेवन ते खावय सुचे परमात्मान म्हूण सांगून हांगा कळटा म्हणटा जीवात्माक न्ही परमात्मा संबंध म्हळ्यार खंडीत जाल्ले आमकां तशी शरिरांत आसतना मात्र संबंध ना शरीर त्याग केले नंतर त्या जीवात्म परमात्माला संबंधान तूं आसता ताणें शरीर त्यागी केले नंतर ताका आनी एक शरीर मेळटा ते खंयची एक स्थितीगतीन तस्त पळय ताकाय कारण परमात्मुची ताका खंयची गती मेळ का ताका त्यावेळी निर्धार करतलो परमात्मुची म्हणटा त्या जीवात्माक शरीर त्याग केले नंतर म्हळ्यार मरणानंतरय पळोवन घेतलो परमात्मा तागेले नियंत्रणान तो जीवात्मा आसता वापस पुन्हा शरीर घेवन येतना परमात्मान निर्धार करचे परमात्मान नियमन करचे त्या शरीरांत कसले जावका अशी जावन जावन पुनरपी जनन पुनरपी मरण जावन 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 कडेर म्हणटा त्या जीवात्माक एक मोक्ष मेळेल स्थिती मेळटा जल्वे थंय दुखून जीवात्मा परमात्माला संबंध जल्वे म्हळ्यार ना ते मोक्ष मेळेल स्थितीन थंय तो जीवात्मा परमात्माले संबंधांत आसता परमात्माले लोकांत आसता आमकां मध्वाचार्यान मोक्ष मेळेल 4 नमुनेची म्हणला सायुज्य सामिप्य सालोक्य सारूप्य म्हणून ते वैकुंठांत ह्या 4 स्थितींत आमी 4 नमुने मोक्षांत आमी आसताची हे बाई ग्रेडिएबल म्हळ्यार तांगेले ग्रेडा समजावन सायुज्य मोक्ष म्हळ्यार अत्यंत श्रेष्ठ सारूप्य सामान्य सालोक्य सामिप्य ताजे पयस चड श्रेष्ठ तशी कडेचे सायुज्य मस्त ना म्हणटात मस्त योग्यता केलेले जीवाक सायुज्य मोक्ष मेळचे ते आमी वाजेल्यार कळटा मध्वाचार्यान सांगिल्लें आसा जेवो तशी सदा योगिने नमः सदा सर्व काळ जीवात्माल वटू संबंधांतू अश्चु परमात्मो देखून तो सदा योगी तसल देवाक नमस्कार सदा योगिने नमः वीरग्ने नमः वी रहा वी म्हळ्यार सकड म्हणल्यार रहा म्हळ्यार त्याग केलेलो परमात्मो देखून तो वीरह सर्व त्याग करलेलो परमात्मो तशी ती वी म्हळ्यार पक्षी सुरेख सांगले विश्वम म्हणटना गरुडाल वयर येतल देव देखून ताका विश्वम म्हण नांव येयलें म्हणून वी म्हळ्यार गरुड तशी वी म्हळ्यार हांगा पक्षी गरुड इरा म्हळ्यार मुख्य प्राणो तशी वी आनी इरा वीर तांगेल वटो आसूचे देखून तांगेल अंतर्यामी आसूं देखून ताका वीरह वीरग्ने नमः तशीची वीर हा म्हळ्यार नाश करतलो वीर हा ते वीरह या वीर हा हा म्हळ्यार ग्न नाश करतलो कोणाक वीर
पराक्रमींक नाश करतलो. पराक्रमीक देव नाश करतवे नाही. पराक्रम दाखईल कोण देवाला की दैत्यान मरलेल कोणीही देवाला पराक्रम दाखवायच्या वचनाची. देव आमगेला पशी सर्वश्रेष्ठ म्हणून पुरे जनाक गोतस कोणीही देवा आड्डोळो कोणीही देवाक पराक्रम दाखवायच्या वचनाची. तश जावन वीर हा म्हळ्यार वीर म्हळ्यार पराक्रमी जावन आशिल्ले दैत्यांक तांकां नाश करतलो. इत्याक म्हळ्यार तांकां विवेचना शक्ती ना दैत्यांक. परमात्मू सर्वश्रेष्ठ म्हळ्यार तांकां गोतना स्वभावान तांणी भारी दुष्ट असताची मात्र न्ही पुराय जनाक तांगेल दुश्टा आजी निमती तांणी बाद दिताची. तशी ते वीर जावन आशिल्ले राक्षस कोण ते धर्मविरोधी जावन आस तांकां ते अधर्मींक नाश करतलो परमात्मो देखून ताका वीरघ्ने नमः वीरांक नाश करतलो. आयच्या दिसाक हांगाक रब्बोया फाल्ले वपास शुरू करचे. आज जेल्ले कसल ते विष्णू सहस्रनामान कितली नांव सांगिल्लें आसा ह्या परमात्माले तशी गुरुंगेल चरणारविंदांक समर्पण करता. कायेन वाचा मनसेंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्. श्री हरि गुरु चरणारविंदार्पणमस्तु. कृष्णार्पणमस्तु.